लायटीच्यो सच्च्यो कटकटी विटून कुंकळकारांनी शेनवारा रास्ता रोको केलोच. उपरांत सरकारान कुंकळे खातीर काडिल्ले सुमार 7 कोटींच्या कामाचे टेंडर दाखयल्या उपरांत तांच्यांनी रस्ता रोको फाटीं घेतलो. मात हे टेंडर 3 म्हयन्यां भितर चालीक लागले ना जाल्यार इंडस्ट्रीक वचपी लायट बंद करपाची आमदार क्लफोसियो डायसाची शिटकावणी. आज गव्हर्मेंटाक वच्यान आमकां ह्यो ऑर्डर आयला टेंडर केलो म्हणून टेंडर घातलो म्हणून हांव तशें सगळ्यांकूय देव बरें कर म्हणटा. आनी आयज तो हे 7.75 करोडां हे आमकां आज एस्टिमेट कुंकळकारान दिलां. ते सगळे ट्रान्सफॉर्मर आनी कंडक्टर सगळे आनी फ्यूज वायर सगळे म्हणून शिफ्टिंग ऑफ पोल आनी न्यू पोल घालपाक ते सगळे टोटल 7.75 करोड मिनिस्टरान काल सँक्शन केला गव्हर्मेंटान. एक भाशेन आमी 3 म्हयन्या दिताय तांकां सगळे फॉर्मेलिटी करून ऑर्डर दिवपाक ना जाल्यार आमी फॅक्टरी वयताले आतां फॅक्टरी इंडस्ट्री बंद करताले आनी मिनिस्टराक घरा तुवें जें म्हणलां आज स्टंटबाजी म्हणून करता म्हणून MLAची माफी मागपा जाय. आनी तूं सांगता की MLAन प्रपोजल दिला म्हणून MLAन प्रपोजल दिवपाचें केन्ना सावन कॉमेंट जालें. मोदी सरकाराक 4 वर्सां पुराय जातात म्हण बीजेपीचे कार्यक्रम गोंयभर चालू आसात. बीजेपी युवा मोर्चाची रॅली तालुक्यांनी चालू आसा. पणजेची तांची रॅली खासदार आनी आयुष मंत्री श्रीपाद नायकान फ्लॅग ऑफ केल्ली. 11 तारीख मेरेन तांचे कार्यक्रम खंय चालूच उरपाचे. तांचे बरोबर मेळटा 4 वर्सांक आमी कितें केलां हें सामान्य जनते पर्यंत पावोवपा साठी अशे तरेचे कार्यक्रम देशभरात आयोजीत केल्ले आसात. ह्या कार्यक्रमाची सुरवात ही 26 तारखेच्यान जाली आनी 11 तारखे पर्यंत तरेतरेचे कार्यक्रम जातले संपूर्ण हेतूंच्यान जातले. त्यामुळे महिलां खातीर प्रत्येक बुथांतल्या एक 50 घरां वचपाचो कार्यक्रम तांणी ही म्हायती 50 मिनिमम 50 तांणी सगळो कदाचित आमचे अशे तरेचे बूथ आसा तातूंतल्यान संपूर्ण बुथांक सुद्दां महिला आमचे वचून आमचो जो 4 वर्सांचो अचिवमेंट आसा हो अचिवमेंट जनते समोर दवरपाचो हो कार्यक्रम आसा. आनी अशा वेगवेगळ्या कार्यक्रमांतून जनजागृती करप ह्या कार्यक्रमाचो हेतू आसा. आमकां एक बरो ऑपॉर्च्युनिटी आमच्या सगळ्या युथांक नरेंद्र मोदी आमचे जे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर अशे आसा तेंच्यांनी आमकां एक आमी यूथ म्हणून ते आमकां ऑलवेज ते सदांच म्हणटा की वी आर द फ्युचर. आनी तेंच्यांनी आमकां अनेक स्किम्स युवां खातीर दवरिल्ली आसा. सो विविध आमचे जे खूब कॉन्स्टिट्युएन्सी जे आसा ते कवर करून आमी एक 5 रॅली जे आजच्यान जे चालू आसा ते दवरिल्ली आसा. ह्या रॅलीक बीजेपी कार्यकर्ते हेल्मेट नासतना रॅलीन स्कूटर घेवन वांटेकार जाल्ले म्हूण शिवसेनेन बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांचेर खर टिका केल्या. सरकाराची 4 वर्सां पुराय जाली म्हणून मडगांव आनी पणजे हांगा रॅली काडिल्ली बायक रॅलीची काडिल्ली. त्या बायक रॅलीचो आमी निशेध करता इतल्या खातीर कारण तांणी ती बायक रॅली करता आसतना कोणेच हेल्मेट घालून नाशिल्ले. तांणी जे उल्लंघन केलां कायद्याचे ताच्या खातीर तांचेर कडक कारवाई जावंक जाय. हेच अशें करूंक लागले जाल्यार लोकांचें कितें हांकां कोण नेता आसा कोण सरकारी पक्षाचे नेता आसा तांकां कायदे वेगळे आनी लोकांक कायदे वेगळे अशें जावंक शकना. कायदो हो सगळ्याक समान. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी आनी तुकाराम मराठी. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक.